नित्य संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या मंदिरात बापा सर्व सुख आमचे वपून भेटतावर का बलिदान देवाना फावो केल्लो हो दीस ताका जावं दे स्तुती सन्मान मोगामय पासन भरलोलो हो दीस खुशी जाता आमचे तन मन सर्गिताळे मेळून मधुर गीता गावून सर्गिताळे मेळून मधुर गीता गावून तुका करता बापा प्रणाम वोट्य संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या मंदिरात बापा सर्व सुख आमचे वपून भेटतावर का बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो पवित्र सभेन फकत तेग व्यक्तीचे जल्म दिवस आमी व्हडा दाबाज्यान संभ्रमता ते आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे जनन ताचे माता मरियेचे जनन आनी तशेंच सांज जुआंव बाप्तिस्त हाचे कारण इतलेंच हे तेगी व्यक्ती मूळ पदकाविणे ह्या संवसारी आयिल्ले. आज पवित्र सभा आम्हा सर्वांक विशेष तरान सांज जुआंव बाप्तिस्ताचे जनन व्हडा दाबाज्यान संभ्रमूंक उलो दिता. हो व्यक्ती आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्ताचे वळख दिवचे खातीर एक प्रवादी जावन आयिल्लो. हो तो जल्मोवचे आदीस एलिझाबेथाच्या गर्भांत आसून मोरियमायेच्या आंजाळ नामानाक प्रतिस्पंदन करून जेजूक ताणें पयले फावटी साक्ष दिलें. जनना उपरांत मरणा पर्यंत एक प्राचिताची जिवीत जियोवन जेजू क्रिस्ताक आनी सासनीक सताक तो साक्ष जालो. आज ह्या भाग्यवंत व्यक्तीच्या जल्म दिसाच्या सुसंदर्भार सांज जुआंव बरी आमी जेजू क्रिस्ताची साक्षी जावंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र वेळार मागया. सांगातास आज बाब बार्तलोमियो हाचे जल्म दिवस आमी आचरण करता. हाचे पासत आनी हाच्या मिसावां पासत आमी मागोवंक उडास दवरया. आमी केले सर पदकांची उडास हाडया आनी बक्षणे मागया. हांव पदकी आनी तुमकां भाव भयणीनो मनाची धूर्त सरून वायट धरण सोडून हांवें जायती पदकां केल्या हमचो अपराध हमचो व्हड अपराध ह्या पुस्तकांत संवाद बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकूळ करून आनी आमची पदकां बक्षून आमकां ससाच्या जिविता फावो. आमेन. सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गिंच्या राया सर्पद्वेदार देवा
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासा तुझ्या दुर्वैभवा पासून आमी तुका वागता. सौम्य जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सौम्य देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उच्चाक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पोय, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुवें बसयलेल्या सोडून जरा घेवंक तुझे परसे तयार करचे खातीर भगवन सुवांक तुवें उपजवलोय. आमचे आदले पातकी जिणेक वाट करून आमच्या सोडून जरा जेजूच्यो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी ह्या भाशेन शांती आनी संतोष सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. द्वीपानो मुझे आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मोंचे आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हजे आवयचे कुशव्यान तावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड दारीचे तालवारी सारकें केलें आनी आपले हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायेला तूं म्हजो सेवक, तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो, हांवें म्हजे सकत बेश्टेंच व्यर्थ करसिलें. तरी म्हजें न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला, जाकोबाक ताजेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यान आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूस आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयेक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजे सडवण पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचे उतार हें. देवाचे वडकार. तुजे रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिन वाचता. तुझे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका वळखताय. म्हजें उठप बसप सगळें तूं जाणाय. म्हजे मतींतली चिंतना पयस तावनच तूं परकिताय. हांव सोलूं वा न्हिदूं म्हजें सगळें तुका कळटा. सगळे म्हजे करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. तुझे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाचता. म्हज्या अंतर्मळा घडलोलो, म्हज्या आवयच्या गर्भान म्हाका विणलोलो तुंच न्हयवे.
सगळ्या सैमांत अद्भुत घडाणे खातीर तुजे रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिनवासता. तुजे रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिनवासता. म्हाका तूं सगळोच जाणाय आनी म्हजी कूड ती गुप्ती तुवें स्वरुपीत केल्याय. भुमीच्या गर्भांत तें घडलेली तुजे विशयांत तुका कळीत नासलें कितेंच ना. तुजे रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिनवासता. धर्मदूताच्या क्रिस्त पुस्तकांतले वाचप. त्यावेळी पावल म्हणालो, देवान दाविदाक तांचो रायकन उबारलो. ताचे विशांत साक्ष दिवन देवान म्हळें, येसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर म्हजो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपले बसयलेले परमने दाविदाचे संततीतावन देवान इस्रायल एक सडोनदार दिलो. तोच तो जेजू जुवांक सगळे इस्रायल परचेक आपले पाताक रोडून देवा थंय फाटी परतल्यांचो गुर्तू म्हूण स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली. आपले मनियरपण आखेर जावन येता आसतना जुवावन लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशांत चिंतात तो हांव न्हय. तर आयका, म्हजे उपरांत येता एकलो. ताच्या पांयांचो वानो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. म्हज्या भावानो, अब्रामाचे संततीच्यानो आनी तुमी देवाचे भिरांतीन चलतल्यानो, हो बादशावेचो संदेश आमकांच म्हूण देवान पाठयला. देवाचे उतर हे देवाचे उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आनी तुका बाळा परमोन्नतसो प्रवादी म्हणटले, ताची वाट तयार करूंक सोम्या मुखार तो वेतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. प्रसूतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेतीन एक चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयल्ली म्हणली खबर तिच्या शेत समार्यांक आनी सैर्य दैऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोषांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुनात करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हूण ताच्या बापायचें नांवूच दिवचार आसलें. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मदें कोणूच ना म्हणाली ती तिचे लागीं. तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची खुशी ते बापाय लागीं हात भाशेन तांणी विचारलें. तो वळू जाकारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हूण बरयलें. तें पळोवन सोमेस्त अजब जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगलाप दिवन
तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारची सोमेस्त बियेली. ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकली सगळां ह्या विशयान चिंतूंक लागली आनी म्हणाली, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावात? आनी निजायकी सर्वेस्पराचो हात ताचे सोवें आसलो आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बलिश्ट जालो आनी इस्रायलाक आपूण परगट जातलो तो दीस पर्यान तो अरण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, आज पवित्र सभा स्नानदातार जुवांवच्या जल्माची परब संभ्रमता. आमच्या पवित्र सभेच्या मागण्याच्या वासपांत सा आगोस्तीन स्नानदाता जुवांव आनी जेजू विशीं उलोवन अशें म्हणटा. स्नानदातार जुवांव वांसडी म्हूण लेखलेल्या उतार प्रायेक पावल्ल्या एका स्त्रियेतां जल्माता आनी जेजू एके अंकुवारी स्त्रियेतां जल्मालो. दुसऱ्यान स्नानदाता जुवांव जल्मतलो म्हूण कोणेंच पातयेवंक नातलें, पूण जेजू जल्मतलो म्हूण सर्व पातयेल्ले आनी ताच्या येण्याक ते राखून रावल्ले. देखून मोगाचें सागोस्तीन म्हणटा, स्नानदातार जुवांव पोरण्या कराराचो आनी नव्या करारा मदलो एक आंकडो वा एक सांको आसलें बरी. कित्याक जेजूनच सांगलां, नियमशास्त्राची आनी प्रवाद्याची उतरां जुवांव पर्यंत आनी आतां देवाच्या राजाची सुवार्ता परगट जावनूच आसा. तर आतां जुवांव पोरण्या आनी नव्या नव्या कराराचो आंकडो वा सांको कित्याक जावंक पुरो? पयल्यान जुवांव उतार प्रायेच्या स्त्रियेतां जल्मालो, देखून तो पोरण्या कराराचो वा पोरण्या सोल्ल्याचो. जुवांवन जेजूच्या येण्याची वाट तयार केली, देखून तो नव्या कराराचो वा नव्या सोल्ल्याचो. मरी एलिझाबेथीची भेट करूंक गेल्ल्या वेळार तिच्या कुशीन आसलेल्या बाळकान संतोशान उडी मारली म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. तशें म्हळ्यार पयलेंच कळीत आसलें की जुवांव सोम्याच्या येण्याची वाट तयार करतलो म्हूण. तर जुवांव एक ताळो जावन आसलो, पूण जेजू वेळा काळा पुर्वींच एक शब्द जावन आसलो. आमी हाचे विशीं उत्पत्ती पुस्तकांत तशेंच जुवांवन बरयल्ल्या शुभ वार्तांत आमी वाचता. आनी दुसऱ्यान जुवांव एका निर्दिश्ट काळार केवळ थोड्या इतिहासाच्या थोड्या काळाक मात्र ताळो जावन आसलो, पूण जेजू ससनाच्या ससनाक शब्द जावन आसलो. तर मोगाचेनो आयची देवस्तुती आमकां जेजू म्हणल्या ससनीक शब्दाक एक ताळो जावन जिवंक आपोवन दिता. हेरांक बुजयल्लो, हेरांक मोग केल्लो, हेरांक बक्षिल्लो, हेरांक गूण केल्लो तोच जेजू म्हणल्या ससनीक शब्दाक एक ताळो जावन जिवंक आमी हेरांक बुजोवंक, हेरांक बुकसोवंक, हेरांक थोडी बुजोवण्याची उतरां मागोवंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागोवन घेवया. उबी रावया, भावार्थाची उसरणी करया. सतमंता देवाक सरदार बाप्पा सरकान तुमच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो भितून गर्भेत संभवलो, हांव परमळीतांत जल्मलो, पोंच प्रितकांत ताणें कुसले, ताका कुस्सो चडलो, तो मुलांत ताकांनी किपलो, तो मुलांत थवलो, जालो, सरकार चडलो, सरदार देवाच्या उशांत बसला, ते तांची आनी मुलांची मुसीबत करून घेतलो. सतमंता पवित्रज्ञा कथोलीक पयस सभेक
भक्तां स्वेकतार पथकांचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सस्तनाचे जिवीत आमेन. बाप्पा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळसांच्या आशेन आमची काळजां मेळ्ळी. घे माता तुझे लागी पातकिनी बागी. घे माता तुझे लागी पातकिनी बागी. उपकार सबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता वास जीवन आमचें उंट्या वायना सोवें. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पतेचा देवा बापाक मानता तशें जावन म्हूण मागया. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक महिमे आमच्या नक्या पयसच्या देवाक सुरेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, स्नान दातारा भगवंत सुवांक संवसाराचें पाप करतल्या शेड्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो जल्म संतोशान संभ्रमून त्या निष्कळंक शेड्याक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रक्तान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशीचो दुलो शेळी जेजू सर मनशांचो एकलोचो सोडून धर म्हूण आमच्या काळजान मनाक दाखय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश्यामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोदूत आनी सस्नाच्या देवा सवकाल्यांनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातारा जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्म आयिल्ल्या सर मनशां प्रास वर्तमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडूनदाराक जल्मोवचे आदींच वळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप करतल्या शेड्याक आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रावाद्या मदें ताणें एकल्यानच दाखोवन दिलो. जोर्दान न्हंयच्या उदकांत ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवते उदक आमचे भुमींतलें सर्गींच्या जिविताचे जर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विश्वासी आनी मोर घालून आपल्याची रक्ताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें साक्ष दिली. देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां सांगाती पृथ्वेर तुका वाकोणू निरंतरी तुजे महिमेची कीर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उन्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उन्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सुसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
त्याच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणी करारचें रगत पदकांच्या बक्षांना मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वारवतले, हे म्हज्या उडासाक करा. Bawa tersogor porgo tuya. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगडता, तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अद्रेता. बापा जेजूच्या मोरनासो आणि पुनर्जीवन परस आम्ही भक्तीपणे उल्हास करता आणि वो जिवीत सोडून आणि सोडांचे काल सुख समर्पित हांव. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पुरा अखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पोई सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, लुईस पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याचाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगान तूं वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूट कर. तांकां दिश्ट घाती मेल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळ्यो फोव कर. आमा सुमेस्त तांची बोगणांगासर जमलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मरदेवाची माया सांगाती, भगवंत जुजेतीचो पती, भगवंत दमदूत, भगवंत जुवांव बावतिस्त आनी सोर काळी तुका मांडवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ध्यास जेजू वरवीं, ध्यास जेजू सांगाता, ध्यास जेजू थंय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सबंदरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा Srgincha, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो स्फुर्तो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षितांव, तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. श्रेष्ठ सर वायटांत आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जाल्यार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नातेकारांक आमकां तुजे उदार काकुर्तीन सरपतकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सुटकी पृथ्वीनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समय जेजू क्रिस्त तुवें तुजे दमदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवरान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सदां आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसारचे पाप करता ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुम्यात्वें शुद्धरं म्हाका फोवना तुजे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Tuka Yevegi Bukta Bainyan Tuja Tumboro Godi How Tuchi Shedi Harye Gadi Rakta Tanbuke Vedi Buksampat Kamedi Saradivun Posan Kalkyat Karari Jivo Savun Yetan Sonsari Poinari Burva Somo Sozatan Yevegi Ham मुक्त सो करता काळीस मुझे अशीव नसा काळीस मुझे लालेव नसा ये जेसू सिमचा तुका ये वेगी बुक्ता बयन्या तुझा प्रार्थूया. भोवरत्या देवा आमच्या दयाळ बापा भगवान सुवांव स्नान जाताराच्या जल्म पर आमी आज संतोषान संभ्रमली. सोडून दरा मुखान सरको कलतो जावन ताच्या मनाचे नाडे सोडूंक आपणाक फावना म्हूण ताणें वळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी अपवित्र जेवणाचे कृपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावं आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मिमून विनम्र कर काळजान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोय आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. कार्मेल सायबिनीचे नोवेन. हे भगिवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाखाणताव. आपणाकच चरण दसी म्हणून लेखलेल्या तुका देवान ताच्या एकल्या पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान कुरसारून कळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडयार मुठ वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोती म्हणून मानून घेतली. गरजेच्या कांता वेळार ताणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोणा तुझे बरी बोळे माये, खतनातल्या अवकारी कार्मेलाच्या आदारा
पाव आमकां धर्या सुकरा म्हण पारांतले आनी तूं तांकां पावली आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पत्नीन आनी तीर बरोवशान तुजे चडशी आमी येता आनी आमचे सर गरजो तुजे मरेफा तुजे मुखार दवरता. उगडास कर ए भोव दयाळ्या कुंवारी मुरये तुज्या आसरा दवरलो तुजो आदार मागलो तुजे मध्यस्थ दवरलो कोण कुणीक मोकळ्यान आसरा गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पत्नीन देर काणयो तुजे कडेन धांवून येता येवं कुंवारीच्या कुंवारी मुचे माई तुजे कडेन येता पत्की आनी कंतीस तुजे मुखार रावता. मुनीस जाल्यार देवपुताचे माये मुची मागणी तिरस्कार करिनाका पूण मुजे काकुळती मुचे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवचमे अम्मा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी अम्मा पसत विनंती कर. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवचमे अम्मा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी अम्मा पसत विनंती कर. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवचमे अम्मा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी अम्मा पसत विनंती कर. अर्गाम प्रार्थन. हे भगवंती मोरये कार्मेल राणी आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागून धरल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवेची प्रयत्न करतल्या अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सरीच्या सुखा पावोवंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांसोना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथ न्हय म्हाका. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. हाताचे या म्हज्या तुजें नांव लिखला नांव तुजें लिखला. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांसोना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथ न्हय म्हाका. मुखार पुत्र सोवे अपार मरियेक आशिर्वाद दी आमकां. भगत कुसाची कृपे नरम आमच्या दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.